की दक्षिणे भितर आज सुदीन बाब तुमचे बरोबर आसात, रवी बाब तुमचे बरोबर आसात, दिगंबर बाब तुमचे बरोबर आसात, आणि एट द सेम टायम देर इज अ स्ट्रॉंग फॅक्टर ऑफ सालसेत, जंय परत तुम्ही जशें म्हळें की मतांची टक्केवारी जर पळयली जाल्यार ती 50% वयर वता, ती ह्या वटेच्यान वता नाल्यार त्या वटेच्यान वता. आज तुम्ही साश्टी कडेन कशें पळयतात आनी तुमकां दिसता की दिगंबर कामती सारको मनीस पक्षांत आसप हें साश्टीच्या दृश्टींतल्यान फायदेशीर काय तें मडगांवा पुरतेंच? डेफिनेटली फायदेशीर आसा, कारण अजून पर्यंत म्हणजे दिगंबर कामत हे 2005 ह्या वर्सा भारतीय जनता पार्टी सोडून गेले, पण त्यानंतर आमी तशें परत केन्नाच त्या मतदारसंघा भितर जिखूना. पण थंय कशें जातालें की सदोदीत विधानसभा निवडणुकीक दिगंबर कामत जिखताले आनी लोकसभा निवडणुकी भितर आमी थंय एकदां आमी सादारण एक लीड काडले. पण म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ह्या वेळाचेर ते आमचे बरोबर आसल्या कारणान लीड जी आसा ती मडगांवा भितर लीड वाडटली, डेफिनेटली वाडटली. दक्षिणेचो विचार तुमी कसो करतात? कारण एक आसा की साश्टी भितर लास्ट इलेक्शनाक आमी पळयलां की कंप्लीट पोलरायजेशन तुमच्या अगेन्स्ट जाल्लें, थंय ऑलमोस्ट 1.5 लाखां वयर मतां आसात. कशी पळयता तुमी ह्या गजाली कडेन? गेल्या वेळार कशें जाल्लें की गेल्या वेळाचेर आमी निवडणूक साश्टी सावथ गोंयची निवडणूक 9,000 मतांनी हारल्या, 8,000 वॉट फिगर. पण त्या वेळाचेर आमचे बरोबर दिगंबर कामत नासलो, आमचे बरोबर सुदीन नासलो, आमचे बरोबर रवी नायक नासलो, आमचे बरोबर बाबू कवळेकर नासलो. आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हे जे वोट हाडणारे लोक जे आसात हे सगळे आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात. आनी गेल्या वेळाचेर आनी आतां जर पळयलें जाल्यार सालसेती भितर थोडोसो बदल किंवा थोडीशी मतदान हें डेफिनेटली वाडटलें. पण त्याच्या भायर बाकीच्या तालुक्या भितर म्हणजे एग्जाम्पल पोंडा तालुक्यान प्रियोळ काडलो आसा जाल्यार तिनूय जे आमदार आसात ते आमचे आसात. म्हणजे सुदीन ढवळीकर हे आमचे अलायन्स पार्टनर, म्हणजे आमचे बरोबर सरकारान आसात, ते मंत्री आसात. आमच्या ह्या सायटीक केपें मतदारसंघान आमचे कडेन आज बाबू कवळेकर गेल्या वेळार आमचे बरोबर नासले आनी आज ते आमचे बरोबर आसात. आनी त्यामुळे ह्या दिगंबर बाब कामत आज आमचे बरोबर आसा. आनी ताका लागून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की डेफिनेटली आमी ह्या निवडणुकीक त्या मतदारसंघान दक्षिण गोंय आमी जिखतले. 30,000च्या लिडान आमी जिखूं जाय, 30,000+. तुम्ही आजच लीड सांगता? आजच सांगता. आनी मागीर तुमी होच प्रश्न म्हाका मागीर परत त्या खातीर म्हणटा तुमी 1 वर्स पयलींच लीड सांगता? 30,000+. 30,000+ लिडान जिखता? 100% 100%. कॅन्डिडेट तेंचो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कोणूय आसूं न्ही, सगळे एक जरी जावन ते, पण आमी जिखतात. सगळे एक जावप हो जो इंट्रस्टींग मुद्दो आहा ताचेर की खूब फावट्यात विरोधी पक्षी उलयतना आमकां दिश्टी पडटा की BJPचो वोट शेअर तितलोच उरलो, आमीच BJPक जिखून हाडले म्हणून, कारण आमचे मदींच इतली झगडी आशिल्ली अशें ते उलयतात की इतलो तो वोट शेअर डिवायड जालो की ताजो BJPक फायदो जालो. अत्यंत चुकीचें आसा तें. आमी निवडणूक आमी सुरवाती पासून सांगतात आमी डिविजन जातलें आनी आमी जिखतले अशें आमी केन्नाच पळयना. आमी पळयता आसतना आमच्या आधार आमच्या पार्टी ऑर्गनायजेशन ह्या बेजीसचेर आमी कशें जिखूं शकता आनी त्या स्थानीक वेगवेगळे, कारण गोंया भितर कशें आसता ऑर्गनायजेशनाच्या बरोबर स्थानीक प्रत्येक जाण जो आमदार आसता ते थोडेशे वैयक्तीक वोट शेअर आसता, त्या आधाराचेर आमी जिखतात. आनी त्यामुळे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ह्या वेळार सुद्दां आमी ह्या आधाराचेर आमी जिखतले. त्यामुळे सगळे एक जरी जाले आसत, गेल्या वेळार सगळ्यांनी जरी प्रयत्न केल्लो हें जालें आसत जाल्यार आमी डिविजन जालें आनी आमी जिखले अशें व्हडलेंशें खंय दिसूना. बऱ्याच जाग्या भितर ह्या डिविजनाचो आमकांय नुकसान जालें. आमचे कांय सीट जे आसात ते सामके लागीं येवन गेल्यात न्ही. म्हणजे उदाहरण पळयलें जाल्यार आमी हांगालो जो सीट आसा आमचो सांताक्रुज आमी हार्डली अरावंड 76 मतांनी हारले न्ही थंयच्या. आनी त्यामुळे बऱ्याच भागा भितर डिविजन जें जालें ताच्या भितर आमकां फायदो जालो असो न्ही, आमकां नुकसानूय जाल्लें आसा. आनी त्यामुळे सगळे एक जरी जावन आमच्या अगेन्स्ट जरी लढले आसत जाल्यार आमकां कांय फरक पडना, आमी जिखतात. आमचो वोट शेअर जो आसा 50% एंड अबव तो डेफिनेटली मेळटलो. 2014 आमकां तरी 52-53% मेळिल्लो, तो वोट शेअर आमचो येतलो वयर.